दृष्टी लायफगार्डाचो फाटल्या कितल्याशाच तेंपासावन पडून आशिल्लो प्रस्न सरकारान सोडोवंक नाशिल्ल्यान कर्मचाऱ्यांनी पणजे मशाल रॅली काडली. सोमार मेरेन प्रस्न सोडयलो ना जाल्यार संपार वचपाची शिटकावणी युनियनान दिल्या. तांकां आयटकान तेंको दिला. लायफगार्डांक सेवेत कायम करचें म्हूण युनियन मागता. They are forcing us to give this strike notice. आमकां जे टुरिस्ट आहा जे गोंयांत पर्यटनाच्या निमतान येतात तांकां कोणाक त्रास करपाक सोदिना. आमी सरकाराक सुद्दां त्रास करपाक सोदिना. पूण ज्या तरेन ह्यो शासन कामगारां बद्दल उपाय काडटा, कामगारां बद्दल तांकां काळजी इतली सुद्दां ना, किस्कूट सुद्दां ना. ताका लागून आमी वी आर फोर्स्ड to give this strike notice, and from some Monday we will give them 21 days notice की आमी तांकां सांगता की ताबडतोब प्रश्न जर मिटयना जाल्यार we will go on an indefinite strike. बेमुदत संप आमी लायफगार्ड करतले आख्खे गोंयांत हें आमी निश्चित करतले आमी सांगता. केशे सीआरझेड वाठारांत बेकायदेशीर बांदकाम चल्लां. प्रकरण एनजीटीत आसून लेगीत हें काम चल्लां. तांचेर कारवाय करची म्हणून केशी गांवची संघटना मागता. साई चॅम्पियन फॅमिली ट्रस्ट हें बांदकाम करता. हें बांदकाम हे आदीं मोडिल्लें. उपरांत परत केस एनजीटी मुखार गेली. आतां परत बांदकाम सुरू जालां म्हूण संघटना तिडकल्या. Sai Champion has started illegalities in the property of CRZ area where it is in a new no development zone. These authorities went ahead and gave them permission, which we have challenged before the NGT, and even the authorities were asked to report and give their say as to why they have given a permission without taking any action against the party who has done the illegalities in that village. The authority has given report that whatever the construction Sai Champion has done is totally illegal and it should be demolished. And we have taken a complaint today to Panchayat, no action. We have complained to collector, no action. We have complained to CRZ, no action. प्रुडंटान साई चॅम्पियन फॅमिली ट्रस्टाच्या पात्रावाची बाजू आयकुपाचो यत्न केलो, मात ताचे कडेन संपर्क जालो ना. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक. मुरगांव पालिका मार्केट परत सारके बांदचें म्हूण व्यापारी आनी वास्कोकार मागतात. मार्केट सापूच वायट परिस्थितीत आसा. भाजीवाले बाजारा भायर भाजी विकूंक बसतात. बाजारांत कोण येना. ते भितर बसल्यार दुसरे येवन भायर बसतात म्हूण भाजीवाले उलयतात. नगराध्यक्ष 22 नोव्हेंबरा उपरांत हातूंत लक्ष घालतलो. खूप वर्सां जाली हो परिस्थितीन पळयता. ती भायर बसता म्हणून हांगा पार्किंग भरपूर प्रॉब्लेम जाता. जे वेंडर भायर बसतात, स्पेशली फीश मार्केटा कडेन जे फुटपाथ ऑक्युपाय करून बसतात, तांकां जर हांगा सेटल करीत जाल्यार म्हाका दिसता एक बऱ्याच पैकी एक परतून पयलींच्या भशेन मार्केट जातलो. आम्ही पोरनो लोक भितर बसतात आणि नेवो लोक येऊन भायर बसतात. आणि आमकां गिरायक जाय म्हणून आमी भायर बसतात. गव्हर्नमेंट आमच्यासाठी काय घेता इंटरेस्ट ना घेयना. म्युन्सिपाल्टी तरी घेता, गरीब असत ती एकटी बसली सगळ्यांक एकीकडे बसवूया असं त्यांच्याकडे जायना ताकद. आम्ही कितें करतलो बायल मनशां. नुसता मार्केट जाला ते गाड्या लुगार आहा. आमकां गोंयकारांक काय ना. ते आमकां गोंयकारांक पत्री घाले खूंय हें करे मार्केट करे आमकां बसोन दियाय. रिलीजियस फंक्शनाक लागून करता म्हणून सो हांव मातसो रावलो तूं एग्री. सो आफ्टर 22 तारखेसून हांव फूल रोडाचेर भोंवतलो. कोण खंय भायर दवरपाक दिसना. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.